भाव भयणीनो, आयच्या सेवा धर्माचो हो सोबीत विशय देव आमकां भेटूंक येता, तयार जावया. नातालांचो तयारेचो काळ सोंपत येता. आमी आदवेंत सुरू केल्लो, आदवेंताचो काळ सोंपोवन आमी नातालांच्या काळांत आयचे रातीक भितर सरतले. आनी हो तयारीचो काळ, आनी ह्या तयारीच्या काळांत आमी घोडे आमची ओत्मीक तशी भायली जायती तयारी केली नातालांक आनी नातालां समोरोमूक. तयारेचो काळ सोंपना. जे मेरेन आमी जिवी आसा ते मेरेन तयारी आमची चालूच उरता. जेजूक भेटूंक, देवाक भेटूंक आमची तयारी चालूच आसतली. नातालां आमी समोरोमतले, पूण तयारी आमची चालू आसतली. आनी देखून भाव भयणीनो, जेन्ना आमी नातालांचेर नदर घालता आनी नातालांक आमी तयार जावंक, देवाक भेटूंक आमी तयार जाता, ही लागशिल्ली तयारी थोडींच वरां उरल्यांत आमी नातालां समोरोमतले. आनी आजून बी आमची तयारी घोडे तितली बरी जावंक ना. देव आजून आमकां वेळ आनी आपली कृपा नातालां तयार जावंक दिता. तयार जावप म्हणजे कितें? भाव भयणीनो, तयारी आमी तरेतरेची करता. म्हाका उगडास येता, आमी जेन्ना इस्कॉलांत आसल्यो आमकां होमवर्क दिताल्यात इस्कॉलांत टिचरी, आनी आमी सद्दां होमवर्क करता. पूण एक दीस केन्ना चुकोन तर उरीत होमवर्क करिनासतना ते दिसाकूच तूं सांपडता. हरशीं सद्दां होमवर्क करतात आमी, पूण ते दिसाक, जे दिसाक आमी होमवर्क करिना ते दिसाक टिचर आमकां धरता. अशें जाता आमच्या जिवितान. आमी सिमनारीन शिकता आसतना आमकां सरप्रायज टेस्ट म्हणून घालताले. सरप्रायज टेस्ट म्हळ्यार खंयच्याय वेळार खंयचोय प्रोफेसर सरप्रायज टेस्ट म्हणून दितालो. ते टेस्ट मार्क करिनासले, पूण तुवें तयार रावंक जाय आसलें. एवरी डे यू हॅव टू बी रेडी, स्टडी फॉर द सरप्रायज टेस्ट. आनी केन्ना तर तूं असो चान्स घेयत, आयज घोडे आमचो फादर आमकां टेस्ट घालचो ना, प्रोफेसर आमकां टेस्ट घालचो ना, असो शिकोनासतना चान्स घेवन तर वचत. जे दिसाक तूं शिकोना ते दिसाक सरप्रायज टेस्ट पडटालो. आमी कामाक बी वेता तेन्ना तशेंच घडटा. सद्दां आमी वेळार कामाक वेता, पूण केन्नाय असो चुकेन तूं कामाक तर वेळार पावना, ते दिसाकूच तुजो बॉस, तुजो पात्रांव तुका धोत्ता. हरशीं सद्दां वेळार तूं कामाक वेता, पूण जे दिसाक एक दीस असो तूं मातसो लेट पावत, काळाव करून पावत, त्या दिसाकूच तुजो बॉस वेगी पावून सरता आनी तूं सांपडटा. हें आमकां कितें सांगता, कसली खात्री आमकां दिता हे भाशेन घडटा तेन्ना, की आमी सगळे वेळार तयार रावंक जाय. चान्स घेवप आमकां एक एक पावटी लुकसाण हाडटा, कोणांत उडयता, सांपडायता. केन्ना आमी चान्स घेवंक सोदता, पूण तो चान्स आमकां जायते फावटी गंभीर परिस्थितीक सांपडायता. देखून चान्स घेवप हें बरें न्हय. सगळे वेळार तयार रावप की हें जाणविकाय आनी जाणवाय. आनी ते पासत भाव भयणीनो, आयज जेन्ना आमी देवाक भेटूंक नातालांक तयार जाता, आमची तयारी ताका जाय ते भाशेन जावंक जाय, जाय ते भाशेन जावंक जाय. आनी तयारी चालूच उरूंक जाय, तयारी
चालू उरूंक जाय. आयची दोनूय वाचपां आनी स्तोत्र आमकां ही तयारी करूंक आपयतात. हांव फकत 3 वस्तू तुमच्या दोळ्या मुखार दवरूंक सोदतां. पयली वस्त तयार रावप, तयार जावप, देवाक मेळप, देवाक भेटप, देवाक मेळूंक रावप. पयली वस्त विस्वाशीपण, फेथफुलनेस. आमी पयल्या वाचपान पळयलां देव मनशा सवें सद्दां विस्वाशी. God is always faithful to mankind, to us. ताचें विस्वाशीपण जितली देवान बाकितां केलीं प्रभुदेव उदेशी, जितले करार ताणें केले, सगळे करारांक बाकितांक देव विस्वाशी रावलो आमचे सोडवणे खातीर. आनी निमाणें आपल्या पुताक ताणें धाडलो आमचे सोडवणे खातीर. आनी देवूच आमकां भेटूंक आयलो. म्हळ्यार देव सद्दां विस्वाशी. देव आपल्या उतराचेर आड वचना, आपल्या बाकितांचेर आड वचना, बासावणेचेर आड वचना, आपल्या कराराचेर आड वचना. देव सद्दां विस्वाशी. आनी आमी तर देवाक मेळूंक तयार जाता जाल्यार देव आमचे कडल्यान तें विस्वाशीपण रावता. देव आमकां विस्वाशी जावंक आपयता. अशे चान्स घेवन अविस्वाशी देवाक आमी जावंक जायनात. चान्स घेवन तयार जायनासतना रावंक जायनात. आनी तशें तर करीत आमी घडे निसणटणांक पावोंक शकता. देवाक घडे आमी भेटूंक शकचे ना. आनी ते पासत विस्वाशीपण गरजेचें. भाव भयणीनो, आयच्या संदर्भांत, परिस्थितीन आनी आयच्या काळावेलो संवसार जो आसा तो विस्वाशी रावंक भोव कठीण. अविस्वाशीपण सगळे कडेन आतां दिसून येवंक लागला. विस्वाशीपण संबंद हे बराबर वेतात. फेथफुलनेस, रिलेशनशीप, they go together. If there is no faithfulness, no relationship. If there is relationship, there should be faithfulness. आनी ते पासत ह्यो 2 वस्तू देवा कडेन आमी संबंद बांदलेलो, विस्वाशी देवाक रावपाची गरज. एकामेका कडेन बी आमी संबंद जोडटले, विस्वाशी रावपाची गरज. इंग्लीश भाशेन एक बरी म्हणणी आसा, when the trust is betrayed, something beautiful dies. When trust is betrayed, something beautiful dies. And what dies is our relationship. जेन्ना आमी अविस्वाशी जाता, घातकी जाता, आमचे संबंद तुटून वेतात. संबंद सांबाळूंक आनी देवाक भेटूंक आयज आमकां केरीन भाशेन देवाचें उतर उलो मारता. भाव भयणीनो, हे दिसांनी घडी आमी नातालाच्या सोमयार आनी आतां पासून जायते एकामेकाक दानां दिता, गिफ्ट्स दिता. हांवें हे दिसान खंय तर हीं बरीं उतरां वाचलेलीं. ह्या नियाळाक घडी ती आमकां फायद्याची. जो बरयणार हें बरयता तो अशें म्हणटा, some families do not need to exchange gifts for Christmas. They need to exchange apologies, settle old disputes, make peace, forgiveness, and seek healing. That would be truly blessed Christmas. तो अशें म्हणटा, थोडे फॅमिलींक, थोडे मनशांक दानां एकामेकाक दिवपाची घडी गरज ना. गरज आसा बोगसणें मागूंक, गरज आसा बोगसणें दिवंक, गरज आसा संबंद बांदूंक, गरज आसा जुंय जुंय दुस्मानकायो आसात त्यो सोंपोवंक आनी देवाक आनी एकामेकाक विस्वाशी रावंक. भाव भयणीनो, आयज हो पयलो संदेश घेवन आमी वचुया. आमी तो नातालांक देवाक भेटूंक सोदता
आमची तयारी विस्वाशीपणाची जावंक जाय. विस्वाशीपण आमी सांबाळूंक जाय. दुसरी वस्त भाव भयणीनो, सत, ट्रूथ. जेजूच सत. सत म्हणल्यार जेजू, आनी जेजून म्हणलें हांव वाट, सत आनी जिवीत. भाव भयणीनो, देव सदांच सत. गॉड इज ट्रूथ. आनी जेजू ह्या संवसारांत सतूच घेवन आयलो. तोच सत जावन आसलो. तो स्वता पासत मेलो, स्वता पासत पुनर्जीवन जालो आनी सतूच परगटूंक ताणें आमकां सगळ्यांक आपयल्यांत. आयच्या समाजान जेन्ना आमी नदर मारता, सत भोव कठीण जाला. भ्रश्टाचार वाडल्यात, नागोवप वाडला, नाड बुद्यो वाडल्यात. कोण सत उलयता आनी कोण फोट उलयता, केन्ना मनीस सत उलयता आनी केन्ना फोट उलयता, हें भोव कठीण जालां. आयचे शिव वर्तमानांत, लोकांचें शिव वर्तमानांतलें जें आमी आयकलां, थंय आमकां जाकारियासाचें गीत मेळटा. थंय देवान आमकां पवित्र आनी शेगुणी जावंक आपयल्यांत. आनी पवित्र आनी शेगुणी म्हणजे स्वताचें जिवीत आपणावंक आमकां आपयल्यांत. तसलें जिवीत जेन्ना आमी जियेता तेन्ना आमी भाव भयणीनो एके भाशेन देवा बरोबर आसता. स्वताचें जिवीत आमी सगळ्यांनी आपणावंक आयज देवाचें उतर आमकां आपयता. हांवें खंय तरी वाचलेलें, हें तुमच्या नियाळाक करीन भाशेन हांव तुमकां वाचतां. तो बरयणार अशें म्हणटा, टुडे people do not defend what is right anymore. They defend what they like. लोक आयज जे बरें आनी सारकें आहा, सत आसा तें डिफेंड करिना, आपणाक लायक जाता तें डिफेंड करता. सत उलोवपी मनशाक ते डिफेंड करिनात, पूण तो मनीस तो लायक आहा तो फोट पासून उलोवं, ताका आमी डिफेंड करता अशें हो बरयणार म्हणटा. वी जस्टिफाय वॉट वी डू, वी थिंक इट इज रायट आनी ट्रूथ. म्हणजे असो आयज संवसार चलता. आनी सेटन ट्रॅप्स अस देर. कित्याक सैतान फादर ऑफ लायज, फोटिंगपणाचो बापूय, फोटींचो बापूय सैतान. आनी जंय जंय फोटिंगपण चलता थंय तो आसा. आनी जेन्ना आमी हे भाशेन जिवीत जियेता फोटिंगपणाचें, आमी देंवचाराक तेंको दिता. आमी जेजूच्या जल्माक तर तयार जाता. आमी सत उलोवंक शिकोवंक जाय, सत सांगूंक जाय, सत आमी डिफेंड करूंक जाय. सत उलयता ताका आमी तेंको दिवंक जाय. सत उलयता ताका आमचो सपोर्ट, आदार आमी दिवंक जाय. वी मस्ट लर्न हू इज what is gold and who is or what simply gold plated. एक पावटी न्हू आमकां चकचकता तें भांगार गाय दिसता, पूण तें भांगार आसना. सांगतात तेन्ना सत गाय दिसता, पूण तें सत आसना. गोल्ड प्लेटेड कशें तें आसता. केन्ना आमी सत जाणा जावंक पावतले जेन्ना आमी जेजूचेर नदर मारतले, देवाच्या उतरांत आमी भरतले. सत आमच्या तोंडांतलें, सत आमच्या मनांतलें, सत आमच्या काळजांतलें भायर सरतलें. भाव भयणीनो, सतान तर आमी आयज गोट्याशी वचना. सतान तर आमी, इफ वी डोंट अप्रोच टू द क्रीब and to baby Jesus in truth, our Christmas will be empty. त्या नातालांक कसलोच ओर्थ आसचो ना. देखून सत आपणावपाची, सत जेवपाची आनी सतान जेजूक
भेटूंक तयार जावपाची भाव भयणीनो गरज, आनी तें करूंक देव आमकां आयज आपयता. आनी तिसरी वस्त भाव भयणीनो, आयचें देवाचें उतर आमकां सांगता हुस्को धरूंक, कन्सर्न, टू बी मर्सीफूल. आयच्या पयल्या तशेंच स्तोत्रांत आनीक शिवर्तमानांत हो संदेश आमकां आसा, सदांकाळ ताका म्हजें बरेंपण दाखयतलो. देव म्हणटा सदांकाळ देव आमकां आपलें दयाळ मोवाळ बरेंपण दाखयता. मरणा सावळेंत आशिल्ल्यांक भाव भयणीनो देव आयज उजवाडाक हाडटा. आमी सगळीं जीं मरणा सावळेंत आसलीं आतां मरणा सावळेंत आमी उरचीं नाव, आनी आतां आमी नाव क्रिस्ता वरवीं आमी उजवाडाक पावल्यो. क्रिस्त आमचो बरवासो, क्रिस्त आमकां उजवाडाक हाडटा. देखून हो उजवाड आमी एकामेकाक दिवंक आयची रात बी आमकां आपयता, आनी नातालां बी आमकां आपयतात, आनी नातालांक तयार जावंक बी हीच आमची आस आनी रूच जावंक जाय. भाव भयणीनो, देवान आपल्या आख्ख्या पुताक आमचे खातीर दिलो. आमी एकामेका सवय दयाळ मोवाळ जावंक जेजू आमकां आपयता, जेजू आमकां आपयता. भाव भयणीनो, हे क्रिसमसाक आनी नातालांक, दीस क्रिसमस वी डू नॉट नीड मोर स्टाफ. आमी पळयता लोक जायते घेता क्रिसमसाक, लॉट्स ऑफ थिंग्स आर बॉट. बाजार चकचकता त्या दिसांनी आनी आमी घेता. घोडे आमकां इतलें घेवपाची गरजूच ना. वी नीड मोर लव टुवर्ड्स वन अनदर. नातालांक वस्तूंची गरज ना, जायतें घेवपाची गरज ना. नातालांक मोगान भरपाची गरज आसा. वी हॅव टू फील आवर सेल्फ विथ लव, लव फॉर वन अनदर. आनी हें करूंक नाताल आमकां किरीन भाशेन उलो मारता. वायज पीपल अंडरस्टँड दीस. फुलीश अँड फूल्स will justify what they do. Their pride, selfishness, they will justify. But wise people, they will love one another, will show mercy. They understand what Christmas is, what actually means to meet Jesus. You know, ती तशें जियेतात. भाव भयणीनो, आमी तर खरेंच सर्वेस्पराक वाखाणूंक सोदता, दिनवासूंक सोदता, आनी नातालां आमचो संतोश तर जातलो हे 3 वस्तूंचेर आमचो भर घालुया. विस्वाशीपण, सोत आनी एकामेका सवें आमचो हुस्को. हे पवित्र मिसाचे भेटेन आमकां सगळ्यांक एक करपा मागुया. नातालांचे तेंगशेर आमी आसां. नातालाचे रातींत आमी भितर सरतले. आमच्या काळजाक तो संतोश नातालांचो भोगूंक ही लागशिल्ली तयारी आमची देवाच्या उतराच्या उजवाडान आमी चालू दवरुया. अशें जावं म्हूण हे मिसांत आमकां बळ आनी कृपा बापा लागीं मागुया.